सो तुमचो स्टँड कितें आसता? नाही, म्हजो स्टँड हो सरकार म्हणून गोयचो मुख्यमंत्री आणि जे डिपार्टमेंट जे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा कडेन जो लागता ताजेर विचारपूर्वक करून कितें करपा तें करतले. उटाचो तुमी जर म्हाका उटा कडेन जोडिल्ले आसात, तांणी म्हाका रिप्रेझेंटेशन केल्लें आसा, तांच्या म्हणींतल्यान आसा की भूमिपुत्र हो शब्द काडून भूमी अधिकारिणी बिल तुमी आमच्या बाकीच्या कडेन कांय आक्षेप ना, ह्यो कांय गोश्टी तांणी सांगिल्ल्यो आसा. तुम्ही सजेशन दितले सीएमाक हे व्हरून सीएमा कडेन ऑलरेडी तांणी मेमोरेंडम दिला, हांवें आनी सजेशन दिवपाचो प्रश्न तें ना. भूमिपुत्र हो तेंच्यांनी व्याख्या अशी केल्या की 30 वर्सां कोण आसा ते खंयची भूमिपुत्र दिला. काल माविन गुजिनोन म्हणलो वास्को स्टेटमेंट केला हा. ते हांगसर 30 वर्सां रावल्याक हांगा तांकां भायर उडोवप काय म्हणून कितपत योग्य हो ताजो स्टेटमेंट? आता माविन गुदिनोचे आतां कशें आसा न्ही, म्हज्या डिपार्टमेंटांतल्यान तें बिल येवना. म्हाजें फक्त तुमी उटा कडेन म्हाका जोडिल्लें आसा म्हणून हांवें तुमकां सांगिल्लें आसा. उटान बिलाचेर ऑब्जेक्शन घेतलां भितर, उटान बिलाचेर ऑब्जेक्शन घेवना, बरोबर न्ही. उटान फक्त ऑब्जेक्शन घेतिल्लां तो पुत्र हो शब्द काडपाचो आनी भूमी अधिकारिणी बिल तुमी मुखार व्हरपा खातीर आमचें ऑब्जेक्शन कांय ना. सो ताजेर आनी हांव, कारण कशें आसा, हांवें गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन ह्या संदर्भात कांय उलोवना आनी आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर जी तांचे अधिरेखा सकयल तें डिपार्टमेंट येता ताजे कडेन अजून पर्यंत कांय चर्चा जाला. डेफिनेटली गोंयचो मुख्यमंत्री ह्या गोश्टीचेर सगळ्यांक विश्वासान घेवनूच चर्चा करून पण तेका 30 वर्सां हो टर्म आसा तो योग्य आसा. माझ्या माहिती प्रमाणे आता 30 वर्सांचो टर्म ह्यो तांच्यांनी कशें हेतून हें केल्लें आसा तें म्हाका खबर ना. ह्यातून अर्थ असो कितें आसा की इट इज नॉट ओन्ली द मायग्रंट्स. हांव तुमकां जस्ट हें करता की मायग्रंट्सां लागून जें हें बील हाडलां पळय न्ही, हें अत्यंत चुकीचें आसा अशें म्हाका तर दिसता. हांव म्हज्याच मतदारसंघात तुका सांगता, अशें म्हज्या मतदारसंघात अशे कितलेशे गोंयकार हांव भुमिपुत्र आसा जे अजुनी दुसऱ्याच्या जमनीन त्यांनी घर गेली कित्येक वर्सां करून राविल्ले आसात. आज तांचे कडेन हें ना, कितें ना, घर नंबर ना, ते वीज वापरतात, ते उदक वापरतात, पूण पंचायतीक रेव्हेन्यूक ह्या गोश्टीक लागून येना. हो जो समज जो आसा तो अत्यंत चुकीचो आसा अशें म्हाका दिसता. कारण म्हज्या मतदारसंघात जर हांवें जर एक नियाळ जर घेतलो जाल्यार आमगेले ते मायग्रंट बिवण म्हज्या मतदारसंघात तशें व्हडले काय ना, दे ऑल हॅविंग अ रितसर तेंगेले. फक्त हे कोमुलदल्लीचे जमनीचेर जी कोण भूमिपुत्र जे आज आसात, हांव सदांच तो शब्द वापरतां. भूमिपुत्र हेजो अर्थ अशें म्हणपाक जायना की दे आर ओन्ली ट्रायबल. भूमिपुत्र ह्या गोंयान ज्यांनी आपले संवसार थाटलेलो आसा, ते आयल्यात, रावल्यात, त्यांनी काबाड कश्ट केले, हे सगळे काही गोष्टी आमी बरेच पयलू सावन जे स्वतंत्र जावचे पयलू सुद्दां जे आशिल्ले तांकां आमी खरे भूमिपुत्र म्हणपाक जाय. जे स्वतंत्र जावन सुद्दां काही गोष्टी मुखार आयिल्ले आसात, त्यो सगळ्यो काही गोष्टी जाल्ल्यो आसात आनी ते अशा लोकांक सुद्दां म्हज्या मतदारसंघात घरां आसात, ते कोमुलदारीच्या जमनीचेर आसात, बाकी सगळ्या जमनीचेर आसात, तांकांय ताजो फायदो जाता न्ही, हो विशय आहा. पण तुमकां दिसता की हो जे 30 वर्सांचो जो टर्म केला तो तुम्ही आताच म्हटलं की तो मायग्रंटाच्या फायद्या खातीर बीन केला आसतलो. ना, म्हाका तशें दिसना मायग्रंटाच्या फायद्या खातीर केला. जर कोणाचें जर ताजेर ऑब्जेक्शन, म्हाका दिसता खुबश्या जाणांनी ऑब्जेक्शन दिल्लें आसात. गोंयचो मुख्यमंत्री आनी म्हाका दिसता रेव्हेन्यू मिनिस्टर वील टेक द एप्रोप्रिएट. त्यांनी ऑब्जेक्शन घेतलं ते फक्त ते शब्दाक 30 वर्सांचे आहा पळय तांकां भूमिपुत्र अशें डिक्लेअर करतात. जे तेच्या पयलीं आहा पळय तांकां कांय डिक्लेअर करूंक ना. कोणा म्हणजे जे खरे गोंयकार आहा म्हाका दिसता मिनिमम अशें म्हणलं न्ही, 30 वर्साचे ताजे मिनिमम ते म्हणजे ताजे ऑटोमॅटीक ते आयले न्ही, सर तेच्या पयले आहा पळय जे सगळ्यांनी लिगली करून ताजे ऑटोमॅटीक आयले ते पत्र भितर ते ऑटोमॅटीक आयले न्ही. आनी कितें आसा तितून? इवन तुमचो फाटी एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जालो नॅशनल लेवला कडेन न्यूज गेली कसलो? जेन्ना तुमी सेक्युरिटीचे उलयले वुमन जे गोंयान आसा तुमी म्हणलेले तेजेर तुमचो कमेंट कितें आसा? जेन्ना तुमचो एक ताजेर ऑलरेडी हांवें कमेंट दिल्लो आसा, ताजेर आनी म्हाका परत कमेंट करपाचें ना. ओके, थँक्यू.